पीडब्ल्यूडीच्या कामाची घाळपणा आता सगळीच कडेन दिश्टी पडपाक लागल्या। 3 महिन्या आधी दांडेवाडी NH-17चेर नवे रम्बलर्स फायबराचे डिवायडर घातिल्ले, पूण 3 महिन्या उपरांत ते काढून रस्त्या कुशीक उडयले आनी परत रस्तो हॉट मिक्स करून फायबराचे नवे डिवायडर घातले। सरकारा कडल्यान करदात्यांच्या पैशांचो धूप। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज तुमकां आमी दाखयतात PWD जी ऑथॉरिटी आसा ही लोकांले पयशे कशी वेस्ट करता, कशी काबार करता हे तुमकां आमी दाखयतात। आज आमी आसा हे दाणेवाडी हायवेचेर, नॅशनल हायवे 17 आनी हांगा 3 म्हयने पयलीं रम्बलर्स घातले। हे रम्बलर्स घातले तेजेर मदीं डिवायडर मारले आनी मदीं सिग्नल सायनबोर्डाची जे फायबराची जे सिग्नल येतात ती घातली आनी ह्या सिग्नलाचे कितलीशा लाखांनी रुपयांचे टेंडर काढून घातले आनी तेच जी मदीं फायबराची जी सिग्नल घालतात एक सायडी वचपाचे आनी एक सायडी येवपाचे, हेजी आज किती परिस्थिती जाली ती तुमी दाखयतात। हो हॉटमिक्स घालतरे हे रम्बलर्स गेले आनी ते डिवायडरा फायबराचे जे सायनबोर्ड तेय गेले आनी तेच फाटल्यान नवो टेंडर काडलो आनीक सेम जाग्याचेर हे आज घातले कडेन आसात। आमी कितें म्हणटात की हे जे पयशे आसात हे लोकांले पयशे हे तुमकां जाय तशे तुमी यूज करतात, जाय तशे तुमी उदकां घालतात। हे जे तुमी घातले कडेन आसा फायबराचे मदीं जे डिवायडरा मदीं हे तुमी काडून परते तेच बसोवपाक जाय आसले। आतां तुमी परते वॉटमिक्स घातला, परते रम्बलर्स घातल्यात आनी तेजेर वयर परते जे फायबराचे जे रेलिंगा मदीं घालतात फायबराचे ते तुमी परते घातल्यात आनी जे हांगचे काडून जर ते बरे भशेन दवरून तेच यूज करूंक मेळटाले, पूण हे केलें ना। आज हे जे घातले आसा पयलीं जे रस्त्या कुशी उडयले कडेन आसात हे लास्ट लोकांले पयशे हे सेव करूंक जाय आसले, हे सेव करूंक कोणाकूय कळना, हे करूंक सोदनात। कित्याक करूंक सोदना म्हण ते कळना। हांगची लोकय म्हणटात की हे कितें काय म्हणून सरकार आमगे पयशे सगळे काबार करता म्हणून, आनी खरेंच ते काबार करता। हे जर सांबाळून दवरले जाल्यार हे बरें पडटा आसले, ना जाल्यार हे बरें पडना आसले। हांगा खंय तरी ऑथॉरिटी जागी जावपाक जाय आनी असली काम करतात जे कितें सांबाळून दवरपाक मेळटा हें सांबाळून दवरून हे मुखाल्लें काम करची म्हणून लोक मागतात। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी मनीषा जाधव।